इसायास प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, थांबून आसतना बोब मारात. तुतुरे सारको तुजो ताळो आयकून दी. म्हजे पोरचेक आपले गुन्यांव कळय. जाकोबाच्या घराण्यांक आपली पातकां ओळखून दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची सोमूत सांबाळपी पोरसां जाल्ले परी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येतात. म्हजी चाल ओळखूंक सोदतात. म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देव लागीं आयलोलो पळोवंक ओतरेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खोशी तुमी पाळटात आनी सगल्या तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात त्याच बराबर तुमी झगडी आनी झुजत करतात आनी दर्या नासतना दुर्बळांचेर तुमी मुठी मारतात. आज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कदींच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दीसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली बागावन गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्पर देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. उनितीच्यो सांकली मोडात आनी सोंसूं नजो तो बार पेल्यावेलो काडून उडयात. दुमाळो सोंसतल्यांक मेकळी करून सोडात आनी तांच्या खांदावयले जूं मोडात. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासलोल्यांक बिराड दियात. विंगड्या मनशांक पांघरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडूं नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड पोरजोळटलो आनी तुमचे गाय रोखडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यान तुमचे प्रमाणीकपण वेतले आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची महिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. काकलूत जारा देवा, काकलूत करून दाखय. बोव कोणवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे खोत धुवन म्हाका नितळ कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. सबाब, खालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्यांत म्हज्या. थीर मन करून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. सबाब, खालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसतलो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जोवांचे शीस जेजू सरशी आयले आनी ताणें म्हणलें, आमी आनी फारिजेव उपास करता
पूण तुजे शीस उपास करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक ताचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपवास करतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुमच्या उपवासाचो फायदो कितें? नियाळाक आदार. एक मनीस देव देव म्हणटा आनी आयताराची मीस केन्नाच चुकयना, पूण दुसऱ्या लागीं झगडीं करता, गाडयांगेर वचून दुसऱ्यांक वायट मागता, आपलो शेजारी बरें कितें करता जाल्यार ताच्यो वायट खबरो दुसऱ्यांक सांगून दुसऱ्यांचें नांव उबयता. प्राचीन काळांत शुक्राराचो उपवास करता आनी आपल्या ल्हान भुरग्यांक लेगून उपवास करूंक शिकयता. पूण अशें करून मनान दुसऱ्यांचें वायट चिंतल्यार उपवासाचो फायदो कितें? तशेंच आयचे पयले वाचपांत इजायास प्रवादी आमकां उपवासाचो फायदो कितें तें विचारता. जर तर तुमी तुमची पातकां वळखुनात जाल्यार. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत जेजूक ताचे शीस उपवास कित्याक करिनात ते विचारतात. आयज आमी प्राचीन काळांत भितर सरतात, म्हणल्यार आमी आमच्या पातकांचो उगडास करून आमच्या जिवितांत जें कितें वायट आसा तें सोडून दिवन आमचें जिवीत न्हसरूंक आमकां सोयीक दिता. उपवास म्हणजे आमी दुसऱ्यांचें वायट चिंतपाचें बंद करून मनाचो उपवास करूंक, वायट उलोवपाचें सोडून जिवेचो उपवास करूंक, नोसाय, आपस्वार्थपण आनी हेर सगल्यो वायट संवयो सोडून सेवेचें जिवीत जिवंक. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, एक तरी वायट संवय वो अस्कोताय सुदारूंक आनी जिवीत न्हसरूंक वावुरया.